आज जी मिटींग घेतल्या आम्ही ती आज जी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन वेरियस कमिटी असता ताका लागून जी मिटींग घेतल्या त्या कमिटीन स्टँडिंग कमिटी असता, एज्युकेशन कमिटी असता, मार्केट कमिटी असता, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी, डेव्हलपमेंट कमिटी, सॅनिटरी हेल्थ अँड मेडिकल कमिटी आणि बायोडायव्हर्सिटी कमिटी असता. हेका लागून आज ती मिटींग घेतलेली. त्या मिटिंगेक कितें अशें हावस टॅक्साचेर एक पॉयंट येयल्लो, सो तेचेर कितें हें केलां? हावस टॅक्साचो पॉयंट येयला. आमच्या कडेन लोक येतात, तेंचे ग्रीवन्सीस आहा. हे हावस टॅक्स आमी 2014 रिवायज केल्ल्या त्या प्रमाणान ते म्युनिसिपालिटीन घालपाक स्टार्ट केल्या. हेच्यार आमी सीओ वांगडा आनी कोण कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या वांगडा बसून कितें तरी सोल्युशन काडटले आनी लोकांक कितें तरी आदार दितले. आयज कावन्सील फॉर्म जाल्या उपरांत पयली मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगे पयलीं आमी सगळ्या वास्तूकारांक अशें आयकपाक येयलें की आमचे हावस टॅक्स रिवायज जाल्लेले आसा आनी डबल रेटीन केल्लेले आसा. ह्या कारणान सगळ्या हावज होल्ड जे आमचे ज्युडिशरीन पडटा तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा. जांकां 300 रुपया येताले तेंचे जवळ जवळ 1000-1500 आशिल्ले आसा. हांगा जेन्ना आमी इन्क्वायरी कावन्सील फॉर्म जाल्या उपरांत इन्क्वायरी केली ते इन्क्वायरीचेर अशें दिश्टी पडलें की 2014 कोणी रेजल्युशन घेतलेलें त्या रेजल्युशन प्रमाणे तेंच्यांनी रिवायज केल्लेलें आसा, प्लस एरियाज जाल्लेले आसा. वेरेज 2020 आमी एक रेजल्युशन घेतलेलें की पॅन्डेमिकाक लागून आमी वाडोवपाचें ना म्हणून, हावस टॅक्स वाडोवपाचें ना, लायसन्स फी वाडोवपाचें ना म्हणून आमी रेजल्युशन घेतलेलें आसतना तें रेजल्युशन तेंच्यांनी घेनासतना 2014चे रेजल्युशन तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्लेलें आसा. सो हे मिटिंगेन आमी ते फुड्यान चीफ ऑफिसरा फुड्यान आनी चेअरपर्सना फुड्यान दाखोवन दिलेलें आसा की 2020 आमी एक रेजल्युशन घेतलेलें की हावस टॅक्स वाडोवप ना म्हणून. सो आमी तांच्या पर्सनल रिक्वेस्ट केल्या की आमी की नेक्स्ट कावन्सील मिटींग एक मुद्दम घे म्हणून स्पेशली टू टॉक ऑन दीस हावस टॅक्स.